काल आमकां कमिशनरान ऑर्डर दिल्ली की हांगा जे आमकां सस्पेक्ट करता आमी टॅक्स इवेजन जाता नाजाल्यार दे आर अंडर डिक्लेरिंग द सेल्स अशें म्हणून जे लोक आसता तांकां एक 2 जाणांक आमी आयडेंटिफाय केल्लो आनी तितून आमी रेड्स मारपाक स्टार्ट केल्ले. सो आज सकाळी आमी सायमल्टेनियसली 4 टिमी केल्यो आनी बेसिकली 3 फर्माचेर रेड मारल्यो. फर्म्स नेम्स वी कॅनॉट डिस्क्लोज इट बट 3 फर्माचेर आमी रेड मारल्यो बाय मेकिंग 4 टिम्स एंड द होल raid was conducted under the supervision of the additional commissioner. टोटल वॅल्यू कितें आसा? Total value आता कॅल्क्युलेशन चल्ला आमची, बट वी आर एस्टिमेटिंग देर विल बी लॉट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मिसमॅनेजमेंट मिसमॅच आसा तेंचो. सो वी द फायनल एक्युरेट फिगर विल बी काउंटेड बाय द एंड ऑफ द डे. प्रोसिजर आमी सगळे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बी सीज केला, म्हणल्यार बेसिकली द परचेज बिल्स, द सेल्स बिल्स आणि जे कच्चा बिल वीच वी थिंक डायरीज बी मेंटेन करतात ते सगळे सीज करून दवरला आमी. आणि अकॉर्डिंगली तो प्रोसिजर फॉलो जातलो आनी मागीर कितें कायदेशीर कारवाय आसा ती जातली तेंचेर. दीस इज इन तुमकां खबरच आसतलें एक 2-3 विकां पयलीं आमी बँक अकाउंट सगळे फ्रीज केल्ले. सो कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंट बेसिकली इज लुकींग इन टू कलेक्टींग ऑल द रेवेन्यू वीच बिलोंग्स टू द गव्हर्मेंट. सो आतां अशी कारवाय आनी मुखारय जावपाची आसा. सो इट इज अ रिक्वेस्ट टू द पब्लीक टॅक्स पेयर्स तेंचे कितें ड्यू आसा कायदेशीर ते गव्हर्मेंटाक भरचे. इन GST ऑल्सो जे नॉन फायलर्स बी आसा ऑलमोस्ट टॉप 1000तले 180 नॉन फायलर्स आसतले. तेतून आतां आमी तांकांय विजिटीज नोटिसीस काडपाक लागल्या आनी इट इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल द GST टॅक्स पेयर्स ऑल्सो की हू हॅव नॉट फायल्ड द रिटर्न्स ऑन टायम दे शूड बी पेईंग वीथ द पेनल्टी आनी लेट फीज कितें आसात ते भरून एकदां कोऑपरेट करपाची गव्हर्मेंटाक.